लास्ट विषय जो इम्पॉर्टंट विषय लोक आजच जे बातमी आयल्या की DSSचे बोगस बेनिफिशरी मेळ्ळे. फाटले खेपेक आमी आमचेच लोक उदकाची कनेक्शन कशी मॅनिपुलेट करतात आणि ते मॅनिपुलेशन पळोवन तकलेर हात मारून सरकाराक कशी तुगेली उदकाची स्कीम बंद करची पडली ते पळयल्ले. आज तुगेले DSSचे बोगस बेनिफिशरी आणि परत सरकार तकलेर हात मारता. सो जितली हे पॉलिटिशियन तुगेले हे जाल्यात कितें फटिंगपण करपाक बोगसगिरी करपाक तितलेच आमी जाल्यात. असं जाल्लें आतां सतत दुसरी रावंड टेबलाचेर आमी गोंयकारांनी कशी फटिंगपण केली सरकाराक नागोवपा खातीर हो विशय डिस्कस करतात. जशी राजा तसे म्हणजे पडले ना जशी राजा तशी प्रजा न्ही, म्हाका जशी प्रजा तशी राजा अशी म्हणपाची परिस्थिती आयल्या. ती स्टोरी आमचे प्रुडंटान ती स्टोरी पयलीं गेल्ली आनी मिनिस्टरान तेजेर डेटा दिल्लो. सुभाष फळदेसाय जे आहा सोशल वेलफेअर 13,000 बोगस अकाउंट DSS आणि 50 crore कितें रिकवरी करता आता. म्हणजे जेन्नाच्यान थोडे बोगस अशे आतां मेल्या उपरांतूय घेतल्या. सो ते सगळं अकाउंट सेटल करता म्हणजे 50 crore अशें जाता आनी ते सगळे 13,000 बोगस बेनिफिशरी ह्या गोंया भितर एका स्किमीचे. सो 13,000 म्हणजे एक्चुअली 10%. हय 10% बोगस. तांकां 1,40,000 हें तेज्यो कॅपिंग आहा तेजे वयर बेनिफिशरी आनी हे 13,000 बोगस आशिल्ल्या कारणान तेंचे कॅपिंग आहा 1,40,000 वयर एक बेनिफिशरी ते घेयना. ते एप्लिकेशन ते वेटिंग दवरतात, तो वंचीत उरता स्किमी पासून. सो हे बोगस तेंची जागा खाता. आतां हे गेल्या उपरांत आनी 13,000 नवे ऍड जातले तेका. आनी हे अशे बोगस काडल्या उपरांत सुमार 2.5 कोटी पर मंथ गव्हर्मेंटाचे आतां पयशे उरपाक लागले, जे आतां फुडले बेनिफिशरी हें करपाक. म्हणजे लोक आमचे अशे आहा की खंयची बरी स्कीम आतां एक्चुअली ती DSS जाणटेल्यांक खूब बरी स्कीम आसली. थोड्यांनी ती म्हणजे तेजे बॅड नेम मेळ्ळे, ते बार्रांनी उदारी बी मेळपाक लागली ती तेन्ना ती वेगळी गजाल. पण जाणटेल्यांक खरें जेका खरेंच इन्कम ना तेजे बल्सान 3-4 हजार रुपया स्कीम न्ही ती आनी तो कोणाची डिपेंड उरना नासलो आपले बारीक बारीक गरजां खातीर. सो ही स्कीम इतली बरी तेजे अशें जर मिसयूज जावपाक लागलो सरकाराक फुडें मागीर निर्णय घेवचे पडटले कट ऑफ करपाक वा आनी स्ट्रीक हाडपाक. तितून खूब जाणांक तेजे वायट परिणाम जातले, खूब जाणांक ते बेनिफीट मेळपा पासून रावतले. जशी प्रजा तसो राजा. जेन्ना जेन्ना ह्यो स्किमी काडल्या DSS आसत किंवा गृह आधार सगळ्या स्किमीचो इवन कला सन्मान पेन्शन जे आसा ताचो सुद्दां लोकांनी मिसयूज केल्लो आसा. काय थोडे लोक आहा ते करतात, सगळ्या गोष्टींचो गोंय फायदो घेतातच. पूण ही जी स्कीम आहा देशान पयलीं युनीक आशिल्ली. आतां कांय देशांनी आतां कांय राज्यांनी सुरू केल्यांनी वेगवेगळी. कोणी लाडली बहीण म्हणून काडली आनी कसली काडली. पूण गोंयान ही युनीक स्कीम आशिल्ली भूकमुक्तीची स्कीम. ही रमाकांत खलप मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले कॅबिनेटान तेन्ना त्या लोकांनी सुरू केल्ली. आनी तेजो कॉन्सेप्ट वेगळो आशिल्लो की तांकां एक कार्ड दिवप मागीर जे तांकां वखदां जाय, तांकां ग्रोसरी हाडपाक जाय जाल्यार ते स्वॅप करपाचे. पूण ते कार्ड केन्नाच जावना मागीर. हे पॉलिटिकल लिडर फुडें फुडें जेन्ना हे करपाचे जे भांडवल करपाक लागले स्किमींचे ते कार्ड बीड कांय ना, तर गव्हर्मेंटाचो पयसो आहा तसो उडोवपाक लागले. पूण ह्यो मिसयूज करपाचो जो आसा म्हणजे इतले मिसयूज की फॉरेनाक सुद्दां लोक जे रावपाक गेल्ले आसात थंयसर स्थायीक जाल्ले आहात म्हणजे फॉरेनाक सुद्दां त्यांच्या सुद्दां नांवाचेर फाटले फावटी हे आशिल्ली हे स्किमी आशिल्ल्यो. असो बरे बरे लोक मिसयूज करतात, गव्हर्मेंट सर्वंट घेतात त्याचे एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करपाक जाय. ऑल दीस इलिगलिटीज फेक डॉक्युमेंटेशन करपाक एक रिस्पॉन्सिबल हेड आसलो ना, कोणे तरी ते ऑथरायज केलो. करेक्ट. वेदर इट इज फॉर वोट बँक पॉलिटिक्स, वेदर इट इज फॉर सम अदर रिजन, ते गव्हर्मेंटान आतां चौकशी करची पडटली. मदीं एक प्रपोजल आशिल्लें प्रमोद, ते इम्प्लिमेंट जावपाक जाय की एक कार्ड येवपाचें आशिल्लें जे गव्हर्मेंट हेतूनच खंय तरी स्वॅप जातले आनी तो जो पयसो जो गव्हर्मेंट भायर घालता वर्साक जो पयसो भायर घालता 350-400 कोटी रुपया तेतूंतले थोडे तरी पयशे खरेदी जेन्ना पर्चेसींग करतले लोक ते गव्हर्मेंटा कडेन परतो येवचो अशी एक स्कीम हे आशिल्लो प्रपोजल. पूण ताचेरय कांय वर्कआवट जावंक ना.